नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. पाचही राज्याचे एक्झिट पोल जाहीर. गोंयचो एक्झिट पोल प्रुडंटाच्या प्री पोला प्रमाण उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंडात बीजेपी फुडें, गोंय हुमकळ्ळें. पंजाबात बीजेपी अकाली वगडायता. मनोहर पर्रीकारूच बरो मुख्यमंत्री. काँग्रेस विश्वासघातकी. गोंयकारवादी अजेंडा दवरूनच गोवा फॉरवर्डाची निकाला उपरांत युती. विजय सरदेसायाचे हेड ऑन बॉम्ब. नावेली वोटर्स लिस्टांत आर्मी मॅनाची नावां योग्य प्रक्रिया करूनच घाल्ली. एकूय फटीचें नांव ना. वोटर्स व्हेरिफिकेशन जालां. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सांगलें हायकोर्टाक. पेडणे 2 गाडयांचो लासून गोबोर. गाडयेंत शॉर्ट सर्किटान कोर्टा कडेन लागलो उजो. फायर ब्रिगेड येय मेरेन गाडयो काबार. कडेच्यो 2 लोकांनी उदक मारून केल्यो साल्वार. आनी खेळा मळार प्रो बास्केटबॉल लिगाच्यो सेमी फायनली शुक्रारा श्यामा प्रसाद स्टेडियमार. मुंबय आड पंजाब, पुणे बेंगळुरू झुंज. गोंयाक संतोष ट्रॉफीचे वेद. फ्रांसीस फर्नांडीस करतलो गोवाची कॅप्टनशीप. पयल्या मॅचींत गोंय आड मेघालय 12 तारखेर. पांचूय राज्याच्या वेंचणुकाचे नॅशनल न्यूज चॅनलांचे एजन्सींनी एक्झिट पोल केले. ते प्रमाण सरासरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपुरांत बीजेपी फुडें. काँग्रेस दुसऱ्या नंबरार. पंजाबात आप आनी काँग्रेसी मदीं रेस. बीजेपी अकाली दलाचो पंजाबात धूप जाता. गोंयांत बीजेपी 15 ते 21, काँग्रेस 12 ते 18 सिटांचेर दुसऱ्या नंबरार. उपरांत मगो आप 2-4 सिटां मेरेन. पांचूय राज्याचे निकाल शेनवारा येवपाचे. उत्तर प्रदेशाची वेंचणूक बीजेपीक प्रतिश्ठेची. युपीत बीजेपीक चडशा एक्झिट पोलांनी सगळ्यात मोठो पक्ष म्हणून दाखयला. फाटल्या वेंचणुकेत बीजेपी युपीत सामकी फाटी आशिल्ली. सर्वेंचेर नदर मारल्यार काँग्रेस सपा युती करून पासून दुसऱ्या नंबरार जाल्यार बसपात तिसरे सुवातेर आसा. 403 सिटांच्या विधानसभेत आतामेरेनच्या एक्झिट पोलांची सरासरी काढल्यार बीजेपी 179, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीच्या युतीक 136 आणि बहुजन समाज पार्टीक 77 सरासरी सिटां मेळटली. सरकार घडोवंक 202 सीट जाय. काँग्रेसीची सत्ता आशिल्ल्या उत्तराखंडात जाहीर जाल्ले एक्झिट पोलय बीजेपीक बहुमत मेळटले म्हूण शिनाल दितात. 4 एक्झिट पोल आयल्यात. तातूंत इंडिया टीव्ही सी वोटर्साचो सर्वे बीजेपीक काँग्रेसीक सारकीच सिटां दितात. जाल्यार बाकीचे 3 एक्झिट पोलांत बीजेपी फुडें आसा. उत्तराखंडात बीजेपी 43 जाल्यार काँग्रेस 23 सिटां मेरेन पावूं शकता. पंजाबात अकाली आणि बीजेपीचे युती सरकार आशिल्ले. थंयच्या निकालाचो अंदाज दाखोवपी 4 एक्झिट पोल एका सारखे. चारूय एजन्सीच्या निकाला प्रमाण पंजाबात बीजेपी आणि अकाली सामकी सोंपल्या. डबल डिजीट मेळप कठीण. काँग्रेस आणि आपा मदीं बरी फायट दिसता. 70 सिटांच्या पंजाब विधानसभेत आतामेरेन एक्झिट पोलांची सरासरी काढल्यार काँग्रेस 55 जाल्यार आप 54. पूर्वोत्तरचे राज्य मणिपूर, थंय 60 सिटां. थंयची सरासरी पळयल्यार बीजेपीक 26 आणि काँग्रेसीक 24 सिटां मेळूंक शकतात. गोंयच्या वेंचणूक निकालाचेर 3 एक्झिट पोल आयल्यात. एका पोला प्रमाण बीजेपी आणि काँग्रेसी मदीं फायट दिसता. जाल्यार 2 सर्वेत बीजेपी मोठी पार्टी जावपाची शक्यताय. काँग्रेस दुसऱ्या नंबरार. मगो आणि बाकीचे सिंगल डिजीट. पयलेच फावट गोंयांत लढपी आपाकय मोठे यश मेळटा अशें दिसना. सर्वेची सरासरी काडल्यार बीजेपी 18 मेरेन. दुसऱ्या नंबरार काँग्रेस डबल डिजीट. मगो तिसऱ्या नंबरार. मात आप सरासरी 3 सीट काडपाक शकता. वेंचणुके पयलीं मगो बीजेपी युती तुटल्या उपरांत प्रुडंटान प्री पोल सर्वे केल्लो. तो गोंयच्या एक्झिट पोलांकडेन बरोच जुळटा. एक्झिट पोल आसूं वा प्री पोल सर्वे, कांय सॅम्पल्स घेवन त्या आदाराचेर निकालाचो अदमास करतात. खरे निकाल येतले शेनवारा सकाळ सावन. प्रुडंटाचेर पळयात लायव्ह सकाळी 7:30 सावन सांज मेरेन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मनोहर पर्रीकारूच बरो मुख्यमंत्री. वेंचणुके उपरांत गोवा फॉरवर्ड गोंयकारवादी अजेंडा दवरूनच युती करतले अशी घोशणा विजय सरदेसायान हेड ऑनात केल्या. काँग्रेस विश्वासघातकी.
काँग्रेस जिखल्यार पसून तांकां आपलो मुख्यमंत्री थारावंक 3 दीस लागतले असो तोमणो विजयान मारला. Result येतलो, but one thing you are making clear that henceforth you are looking at Goa forward as a party on its own. Yes. Not as an alliance partner No. or a junior partner of any other party. No. We are a party on our own. We have got a unique ideology which is not being espoused by any national party. And we are now working towards forming a गोंयकारवादी सरकार. गोंयकारवादी सरकार म्हळ्यार कितें? हांवें हांगा तुजो म्हळ्यार हेड ऑन कितें एल्विस गोम्स पळयलो आम आदमी पार्टी. तो कितें म्हणटा आमी अशे आमचे मुद्दे आहा पूण आमी कोणाच बरोबर कांय करचें ना. आमी भायर रावतले. आमचें तशें ना. आमी म्हणटात की वी वील वर्क टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ गोंयकारवादी सरकार. Okay. आतां हें जर जावपाक आमकां स्थान मेळना हो आमकां कोण आमच्या मनान आयलेच ना हो आमची गरजूच कोणाक पडली ना जाल्यार गोंयच्या लोकांक आमी एक सांगूं सोदतात की आमी गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे राखणदार कशे आसतले विदीन द हावस एंड आउटसायड. आमी ताकतीक ना आमकां कांयच. वी आर नॉट इन अ हेस्ट टू कम टू पावर. वी आर रेडी टू सिट इन द ओपोजिशन. We are ready to stand on the streets and fight for Goinkarpana. But we will fight for it. And we are sure that we have a traction amongst the people of Goa and we will take it forward. As of now, at this moment, Yes. all relations, there is a breakdown of all relations and communications between Vijay Sardesai and the Congress party at all levels. There is other than personal level of some leaders in the Congress party. There is absolutely nothing. We have no strings attached with the Congress. We are not bound to stabilize any Congress government. It is not our duty to stabilize it. For the sake of Goinkarpana, I will go further to say that if they do something that is going to be against Goinkar and Goinkarpana, we will destabilize such a government. We are not bound to stabilize it. Do you see yourself and your party as the neoliberal, non-right version of Shiv Sena? Yes. Yes. सुदिनान स्वतःक मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून घोषित केला. बीजेपी आपल्याला कोण तरी मुखार काडटली, काँग्रेस आपलं कोण तरी मुखार काडटली, आम आदमी पार्टीन आपलो उमेदवार जाहीर केला. Very frankly, because of your experience, who do you think is most suitable to be the Chief Minister of Goa right now? From the BJP side, I think it is Manohar Parrikar. Okay. From the Congress side, it is a big question mark. Because the Congress, I feel that even if the Congress becomes the single largest party, it will take them 3 days to decide their legislature party. And if they have a majority on their own, or if they are pre-poll allies and then make the majority, it's another story. Correct. But if they require anyone, then the choice of their leader will decide the destiny of their government. नावेली मतदारसंघातले मतदार वळेरेंत आर्मी मॅनाची नांवां योग्य आनी सगळी कायदेशीर प्रक्रिया करूनच घाल्ली अशें गोंयच्या मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान बुधवारा हायकोर्टाक सांगलां. मतदार वळेरेंत एकय फटीचें नांव ना अशें सीईओन हायकोर्टात दिले प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां. हायकोर्टान याचिकादाराक कसलीच अंतरीम थाकाय दिल्ली ना. गोंयच्या आनी खासा करून नावेलीच्या आर्मी मॅन वोटरांचे प्रकरण निमाणें हायकोर्टात पावलें. वोटर्स व्हेरिफिकेशन नासतना थंय आर्मी मॅनाक मतदार वळेरेंत घाले म्हूण हायकोर्टान याचिका आयल्यो. ते परत मतदान घेवचें म्हूण मागलां. सीईओ म्हणटा लश्करी कर्मचाऱ्यांची नांवां मतदार वळेरेंत घालपा खातीर खासा नोडल ऑफिसर नेमिल्लो. लश्करी कर्मचारी रावतात त्या मूळ गांवचें आनी ते काम करतात त्या जाग्याचें खोलायेन व्हेरिफिकेशन करूनच तांचें वोटर्स लिस्टांत नांव फायनल केल्लें अशेंय सीईओन म्हळां. पुणेंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.